वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचो हो फ्लोटिंग ड्राय डॉक बुडलो जाल्यार सगळ्याक ऑयल स्पिल जावन मुरगांवच न्ही अख्ख्या गोंयची दर्यादेग आनी देगेचे नुस्तें काबार जातले म्हूण शिपयार्डाचे संपार बशिल्ले कामगार म्हणटात। पॅसेंजर बोटींक यो वच करपाक वाट मेकळी करून दिवपा खातीर म्हूण हो तरंगतो धक्को। तातूंत चड ऑयल नाशिल्ल्यान कसलोच धोको ना। थोडीशी ऑयल आसतली तरी पूण आमी खबरदारी म्हणून डॉकाचे भोंवतणी ऑयल स्पिल शेल घातला म्हूण MPT सांगता। Today morning our officers already inspected that the floating dry dock is partially tilting due to holes in the floating dry dock. Floating dry dock is it is like a chamber. They will fill water with the motor. The floating tank will go to the water. It will submerge. Then the ship will be put inside. Then they remove the water. It will float. It is like a hydraulic action. There is no oil in that except the motor. Whatever the motor they are operating, putting water or remove water, a little quantity of oil only will be there. Maybe a few hundred liters oil will be there. So now this floating dry dock now partially tilted. Now unless we repair completely, it cannot be lifted up. Now what our officers are telling, experts are saying, sir, now at present, now let us allow this. Only thing is, let it remain like that only. Now Western India shipyard, if they take it, then they have to remove the water, repair it and restore. Otherwise, if it sits in the mud, there will not be any safety risk. Only thing is, as a precautionary measure, what we are doing, we are putting an oil boom also to control the spread of the oil. Anything is there. So already I told my officers to place the boom around the floating dry dock as a precautionary measure. So there is no immediate danger. But however, as a precautionary measure, we are putting a boom around it. We have already informed the collector also, letter has been given. And now today morning I told our officers to file an FIR also under Indian Ports Act, relevant section is there. Negligence on the part of the WISL. We are filing an FIR in the local police also to take action on the WISL management. 2 वर्सां जाली हार्बरा वेले वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड बंद आसा आनी ताचे बरोबर हो फ्लोटिंग ड्राय डॉकूय बंद। हो डॉक लायटीचेर चलता। लायट नसत जाल्यार डिझेलाचो जनरेटर चालू करून चालू दवरताले, पूण शिपयार्ड बंद जाले आनी डॉक वापरिना जाले तेन्ना सावन ताचे कडेन कोणेच लक्ष दिवंक ना। आतां हो ड्राय डॉक जल समाधीचे अवस्थेंत पावला। कोणूच एक्शन काय घेयना आनी आतां लास्ट टायमार हो आमचो डॉक ही अशी परिस्थिती जाली। पूण मिडियाचेर दाखोवन सुद्दां काल सुद्दां हायलायट केल्ले तेंच्यांनी आनी पेपराचेर येयल्ले, पूण कोणी काय एक्शन घेतले ना। हे जे आमचे गव्हर्मेंट आतां सद्या आसनाचेर आहा तेंच्यांनी काय वासपूस केली ना आनी काय एक्शन घेतली ना। आमकां एकदम शॉक। सरकारान हेजेर कांयच तोड हाडलो ना। आमी हजार फावटी सरकाराक सांगलें की अशे पद्दतीचे आसा आनी खंयचेच बँकांनी तशेंच आनी खंयचे PFनी आनी जावं आमचे खंयचे LIC पॉलिसी अशे हेंच्यांनी खंयसरूच ह्या कंपनी बंद पडल्या अशें डिक्लेअर करनासतना अकस्मात आमचेर हो आघात घडलेलो आसा। काल आमी इतलें सांगून सुद्दां काल आतां जवळ जवळ अर्द्या वयर हो डॉक कंप्लीट सारको बुडलेलो आसा आनी हेका जाय इलेक्ट्रीक पावर आनी हे इलेक्ट्रीक पावराचेर आमचे भुरगे जवळ जवळ 10 ते 11 म्हयने दीस रात हांगासर काम करून पंपिंग करून तो डॉक वयर हाडटाले कित्याक लायटीची सुविधा आसलेली आनी तशेंच आमी लायट ना जाल्यार आमी डिझेलाचेर चलयताले, पूण कंपनीन आमकां डिझेलाची ऑयल सुद्दां त्या टायमार सप्लाय केली ना। फ्लोटिंग ड्राय डॉक रिपेर केल्यारूच साल्वार जावपाचो, ना जाल्यार बुडपाचो आनी बुडल्यार आसा तितली ऑयल मुरगांवां पातळपाची। MPT म्हणटा ऑयलीचो तितलो धोको ना, कामगार म्हणटा आसा। खरें खोटें कितें हो डॉक बुडल्या उपरांतूच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।